आसा लॉ अँड ऑर्डर, फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन गोवा. तुम्ही पळयलाच आसतले सध्या कितें जालां तें गोंयांत कितें आहा, लॉ अँड ऑर्डर टोटली फेल जाली आहा, सरकार टोटली फेल जालो आसा. आमचे एक्टिविस्ट भाव रामा काणकोणकर हेंचेर जो अटॅक जाल्लो आहा पळय तो मेजर इश्यू आहा सध्याचो. तेजे वरसून आमकां कळटा आमचे लॉ अँड ऑर्डर गोंयचो खंय पावला पळय तो. गोंयांत चोरयो, मर्डरी, अटॅक्स, रेप्स हे आतां डेलीचे जावंक लागला. सरकार हेजेर सिरियसली कांयच एक्शन घेयना. आनी आतां तर अशें दिसता खंय तरी सरकाराचें तांकां समर्थन आसा जाता. आमची अपेक्षा आसलेली सरकारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची तांचेर म्हणून. ते परत परत चालू जावचें न्हू आनी चालू उरचें न्हू म्हणून सरकारान सगळ्यात पयलीं हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. ते बंद करपा खातीर. ते बंद जायना तो पर्यंत आमी आम आदमी पार्टी हेजेर प्रोटेस्ट करून रस्त्यार उतरून प्रदर्शन करतली. आनी मेन तेच्या काल आमी पळयला नेता आसा, युवा नेता आसा बीजेपीचे पण तेंच्यांनी आमच्या एमएलएचेर कंप्लेंट केल्या, फायर टच केला की तेंच्यांनी ट्रेस पास केला म्हणून. आनी पोलीस स्टेशनातून भायर सरताना तेंच्यांनी एक सेंटेन्स म्हटले जे पळोवंक वयशे जाल्यार तेंची मानसिकता कळटा. ते युवा नेते आता आमी कांकणा घालूंक ना म्हणून. कांकणा हो शब्द उच्चारतना तेंच्यांनी एकदांय विचार करूंक ना. हे कमजोरीचे प्रतीक न्हय, हे स्त्रीचो अलंकार आसा, एक स्त्रीची शक्तीचो प्रतीक आसा. हो आज 9 दिसाची नवरात्र सेलिब्रेट करता, देशभर सेलिब्रेशन चालू आहे हाचें. कितें म्हणून सेलिब्रेट करता तुमी? ती स्त्री जी देवी म्हणून उभी रावल्या पळय तिका कांकणा शिवाय शोभा आसा ना. तिचे अलंकारच ते आसा न्ही कांकणाचे, थंयसर तिची शोभा आसा. आमी देवळान वयता, देवाची ओटी भरता पर्यंत कांकणा हो तिका अलंकार आमी अर्पीत करता न्ही. व ते देवीचो अपमान आहा, हे स्त्री शक्तीचो अपमान करतात ते. आमकां अशें दिसता की जर आमी तांकां कांकणा भेट करीत न्ही युवा नेत्यांक जाल्यार म्हाका दिसता ते बरें जातलें. हे शक्तीचो प्रतीक घेवन तरी ते एटलिस्ट या गुंडागर्दी जी चल्ल्या गोंयांत लॉ ऑर्डर जो फेल जाला पळय तिचेर कितें तरी एक्शन घेवंक शकतले. आनी खूब स्ट्रॉंगली हांव तुमकां युवा नेत्यांक सांगता तेंच्याय घरान बायलो आसा, भयणी आसा, कोण आवय आसा, त्या कांकणा शिवाय तुमकां सोब आसा काय म्हणून ना न्ही. कांकणाचो मिसयूज केन्नाच करनाका. प्रत्येक बायलेक कांकण हे तिच्या अस्तित्वाचो एक भाग जावन आयलो आसा. इतली वर्सां जाली एक स्त्री घर सांबाळटा, देश सांबाळटा, राज्य सांबाळटा. ती कांकणा घालप कमजोरी जावन रावली. हो एक विशय जालो कालचो. तेंचो टॉपिक लिहित नासलो, तांकां शक्ती दाखोवपाची आसून दाखयात न्ही. लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करून दाखयात. शब्दांनी नाका, आमकां शब्दांनी कांयच आयकून घेवपाचें ना. गोंयाची लॉ अँड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन करात. लोकांक गोंयच्या सुरक्षेची भावना येवनी न्ही. हो भंय जो निर्माण जाला लोकांच्या मनान की जे आमचे एक्टिविस्ट भाव आसा पळय रामा जेंकां जाला पळय तशेंच सर्वसामान्य मनशाक कोणाकूय हे जावं शकता न्ही. हे रिपीट जावचें न्हू म्हणून लॉ ऑर्डर मेंटेन करपाक जाय न्ही. फक्त कांकणा हो प्रतीक घेवन टॉपिक आनी ते डायवर्जन करून सोदता पळय मायंड लोकांचें मुद्दे वचून भटकोवपाचें काम चल्लां हें. मुद्दो मेन आशिल्लो जस्टीस फॉर रामा काणकोणकारांक. तो सोडून ते मायंड डायवर्जन करपा खातीर तेंच्यांनी हो मुद्दो घेतला. आमच्या एमएलएचेर एफआयआर केल्या. कांकणा आमी घालूंक ना हो मुद्दो घेतला. म्हाका दिसता गोंयकारांनी अलर्ट जावपाची गरज आसा. मेन जे मुद्दे आसा पळय ते सोडून सगळें कितें चल्लां हांगासर. पण तांकां आमी एक सांगूंक सोदता आमी बायलां सुद्दां न्ही रस्त्यार उतरकर फाटीं रावची ना. न्याय जस्टीस हो मागपाचो आमचो अधिकार आसा आनी तो दिवपाक बीजेपी गव्हर्नमेंट फेल जाला. तेंच्यांनी म्हाका दिसता हेजेर लक्ष घालीत जाल्यार जास्त बरें जातलें. चपले आमी तुमकां मातशें एक क्लिपिंग दाखोवंक शकता. मातशें एक क्लिपिंग दाखयता कालचे जे युवा नेत्यांचे ते लागले हो युवा नेता म्हणूंक सोदता की कांकणा हांवें घालूंक ना. कांकणा जावन आसा अलंकार आनी शक्तीचो प्रतीक. हातून कळटा बीजेपी
मानसिकतान बायलांच्या विरुद्ध आसा म्हणून बायलांक कमी लेखतात गोंयांत आमकां सेफ्टी जाय सो आयज खूब दिसांनी अशें घडोवन येता की कोणाच्या घरान चोरी जाता कोणाचे म्हणजे वाटेर वयता तेन्ना कोणाकूय किडनॅप करता भुरग्यांक आसूं वा बायलांक आसूं सो ह्या गोंयांत आमच्या सेफ्टी ना सो आमकां गोंयांत सेफ्टी जाय सो आमी आम आदमी पार्टी गोंया खातीर सदांच आसतली आनी आमची बायलांय गोंया खातीर सदांच वावुरतली आजची प्रेस कॉन्फरन्साचो विषय बायलांच्या काकणाचेर येयलो आसा देशांत कितली तरी बायलां येयल्यात फ्रिडमाच्या टायमार आसात चंद्रयान आसूं या आतां जे सिंदुराचे आसा तितूनय आसा सो बायलांक मातसो रिस्पेक्ट करूंक शिकात आपल्या घरा पासून सुरवात करशात न्ही जाल्यार तुमकां बरें दिसतलें आनी बीजेपीच्या प्रत्येकाक हांव विचारूंक सोदतां बायलांक कमजोर समजो नाका तुमचीच घरातली बायलां समज तुमच्या विरोधात उबी रावन तर फुडें सरली न्ही जाल्यार तुमकां सांबाळपाक खूब मुश्कील वयतलें हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येकाक गोंयकाराच्या प्रत्येक एके बायलेक की भायर सरून हेंकां दाखोवन दियात की तुमची कितली ताकद आसा ती तुम्ही न्याय मागपा खातीर जर रस्त्यार उतरली जाल्यार गव्हर्मेंटाक ते तुमकां सांबाळपाक जमचें ना ओके देव बरें काल तुमचे काही लिडर बीजेपीच्या ऑफिसान गेले तेंच्या दारान उडयली बायलांक तेंचे भितर जेन्ना बायलांक येतले ते म्हणटात की आमी तुमी गुंडगिरी केल्या म्हणून म्हाका तरी दिसना अशें जालां आसतलें कशें जर कोण तो MLA जर कोणाच्या ऑफिसान वता अशें दिसता गेलो म्हणटा पळय ते म्हाका दिसना न्ही ते गुंडागर्दी करून तशें गेले आसतले इन जनरल सुद्दां ते सायडीक गेले आसतले जाल्यार तेंकां फक्त एक इन्फॉर्मेशन आशिल्ली की सीएम थंय अवेलेबल आसा म्हणून ते जस्ट एक विजीट दिवपाक म्हणून गेल्लेले बीजेपीच्या ऑफिसान म्हटलां न्ही ओके हांव तेच न्ही ते बीजेपीच्या ऑफिसांनी थंय एक सीम आशिल्ले अशें तेंकां खबर कळ्ळी म्हणून ते थंय विजीट दिवपाक गेले तेंकां मेळपाक गेले तेच्या भायर आनी कांय इंटेन्शन अशें नाशिल्लें ओके सद्याचो टॉपीक आसा पळय जस्टिसाचो तेजेरच उलोवपाक गेले आसतले जाल्यार ते हें आसतलें पूण कोणाच्या ऑफिसान वचून ट्रेसपास करप या कोणाचेर हल्लो करप इंटेन्शन तर सद्या तरी नाशिल्लें ओके ओके तुम्ही ते काकांना दिवची पडटले म्हटलं पळय ते तुम्ही दितले तांकां धाडून दितले शुअर आमच्या खातीर काकणां आमचो स्वाभिमान आसा स्ट्रेंथ आहा आमची अलंकार आहा तिचो आतां न्हू ते सेलिब्रेशन चल्लां न्हू तुमचें आतां धबाधम चला इतलो पयसो खर्च करून तुमचे लायटिंग करून इतले देवीची हे करता तिका काकणां मरे हातीन म्हणजे तुम्ही काकणां तुम्ही घाला न्ही पळय आमी ताकद कितली येता ती काकणां घालून हे जे लॉ अँड ऑर्डर फेल केला पळय म्हाका दिसता गुंडाराज चल्ला पळय ते थांबोवपा खातीर तुमकां एक सपोर्ट करता त्या काकणांचो कमी लेखूं नाका काकणां आयज देवी फुडें वचून 10 फावटी तरी थंय व्हडले दांडिया खेळटा व्हडले प्रोग्राम करतात पळय तिच्या हातीन काकणां आसा न्ही तो बिन काकणाची देवी आसा काकणां घालात तिने दाखयला काकणां आसून सुद्दां ती शस्त्र घेता हाती सो काकणां घालात ती हातीन पळयात न्ही कितली ताकद आसता ती मनगटाची ताकद दाखोवपाची तुम्ही दितली धाडून काकणां दितले तर कितें वायटा तितून घालून तरी कोणी आमकांय सेफ्टी गावतली न्ही मागीर आमकां गोंयांत सेफ्टीची गरज आसा आतां लॉ अँड ऑर्डराची गरज आसा वेळ पडल्यार दिवपाक कितें आसा तर फक्त तेंची घालून लॉ ऑर्डर मेंटेन करतली हेजी कॅपॅसिटी जाय तेंचे कडेन तितले डॅरिंग तुमकां धरचें पडटलें थँक्यू बीजेपीन काल म्हटलां की तांकां शक्ती दाखयता जाल्यार वेळ वचना म्हणून तेंची स्वता शक्ती प्रदर्शन करपाक वेळ वचना तुमी काल बीजेपी ऑफिसान गेले खंय करूंक जाय शक्ती प्रदर्शन सर आनी कित्याक करूंक जाय गोंय आमचोच न्हू हो सुंदर गोंय माणकुलो गोंय हे जे आतां चल्लां पळय न्ही ते टोटली आमच्या खातीर ते सरप्रायझींग आहा जे एक्टिविस्ट भाव आमच्या खातीर आमच्या गोंयकारां खातीर गोंया खातीर आवाज उखलता पळय तेंचेर जेन्ना हल्लो जालो पळय तो हल्लो तेंचेर न्ही आमच्या गोंयकारांचे प्रत्येकाचेर सिटीजन ऑफ गोवा पळय तेंचे खातीर न्ही तो स्वताच्या स्वार्था खातीर तर एक्टिविस्ट सांगना न्ही ते स्वताचे मुद्दे घेवन भायर सरूंक नाशिल्ले न्ही गोंयचे मुद्दे आले ते तर गोंयच्या मुद्द्यांचेर जर कोण आवाज उठयता सत्तेचे उलयता समज बरें कितें सांगून लोकांक जागृत करता तर तेंचे एटॅक जाता तर आमचेर एटॅक जाता न्ही ते रिप्रेझेंट कोणाक करता आमकां गोंयकारांक करता न्ही पण तेंचेर एटॅक म्हणजे डायरेक्ट आमचेर एटॅक बीजेपीचे सुद्दां युवा नेते आसले सुद्दां ते गोंयांतूच रावता न्ही तेंच्यांनी विचार करूंक जाय खंय समर्थन करूंक जाय खंय नाका पळय ते चुकीचे गजालीक समर्थन करून पायदणो घालतात की बाबा अशें ती परंपरा चालू दवरतले म्हणून ते चुकीचें आहा न्हू सर हो अशें टोटली रॉंग गजाल आहा ही जेन्ना आपली पार्टी सुद्दां जर चुकीचें करता जाल्यार तेच्या विरोधात उबो रावता कोण तो खरो व्हॉलेंटियर खरो कार्यकर्तो
दाखोवन दिया पार्टी बाबा हे चुकीचे आहा हे बरोबर न्हू. आता जर आता आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव पळय तेंचेर हल्लो जालो, हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा या व्हॉलंटियर आसा कोण ते आहा युवा नेते समज तेंचेर जालो, ते येवचे ना रस्त्यार दाद मागूंक न्याय मागूंक, करचे ना आंदोलन करून रस्त्यार उतरचे ना, उतरतलेच न्ही. प्रत्येकाक न्यायाची अपेक्षा आहा आणि आम्ही सरकाराकडे इतलेच मागता आमचे एक्टिव्हिस्ट भावांक न्याय दिया आणि इन फ्युचरात जर कोणाचे अन्याय जावचो ना हेजेर लक्ष द्या आणि जालो जाल्यार ताका बेगिनातल्या बेगिना न्याय दिवचो इतलीच आमची अपेक्षा आहा गव्हर्नमेंटाकडे. अनेक काल आम्ही पहिले की महिलाची प्रेस झाली बीजेपी महिलाची, पण तेजे प्रश्न प्रेसान केल्ले तेंचे आन्सर्स नासले तेजे, सो तेजे तुम्ही कितें म्हणटा? पण ते त्यांचं पर्सनल हें आहा बीजेपीच्या नेत्यांनी बीजेपीच्या लिडर्सान कितें बेसिकली कितें दिला प्रोवायड कितें केला भितरसून ते आमी तेंचे भितरले तुमकां आमी सांगू शकना. पण जर तुम्ही आमकां प्रश्न कितें केले आमचे तशें प्रश्न सामाजीक आसलो तो. आमचो प्रश्न कितें आसलो की जो सरकारान रेशनल दिल्ले 3 सिलिंडर महिलांक दितले म्हणून ते अजून दिवना सरकार. महिलांच्या जो अत्याचार आता जाता तेजेर बीजेपी महिला रस्त्यार येनाले जे पयलीं येताले सो तेंचे कडेन आन्सर नासले, सो तेजे तुमी कितें म्हणटा? तो सामाजिक होतो न्हू, तो सगळ्यांच्या खातीर. हो माझं तशेंच म्हणणें आहा की एटलिस्ट त्या बायलांनी तेंकां विचारूंक जाय न्हू आपल्या मंत्र्याक बाबा तुमी जे प्रॉमिसीस केल्या ते फुलफील जावंक ना. सो आमी जेन्ना जनतेच्या समोर वयतली तेन्ना आमी कितें आन्सर करपाचें तेंच्यांनी पूर्व तयारी करून ते MLA किंवा मंत्री इवन तो सीएमाक सुद्धा प्रश्न करूंक जाय आसलो न्हू. तेंचे कडेन तो मेजर रायट आसा. आता आमी आमच्या पार्टी बद्दल कितें जालें आमी आमच्या सिनियरांक विचारूंक सुद्दां तूं प्रॉमिस केला करूंक ना. हाव कॅन बी आन्सर आमी कशें आन्सर दिवपाचें? सो आमकां जर फेसिलिटी गावना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक ती फेसिलिटीज प्रोवायड करतले अशें प्रॉमिस कशें करूं शकता? सेम तेंच्यांनी म्हाका दिसता इतलीं वर्सां उगी रावल्यात ती ओके म्हणून, पण काल जेन्ना ती प्लॅटफॉर्मार येयली म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते प्लॅटफॉर्मार येवच्या पयलीं सीएमाक या कन्सर्न पर्सन MLA आहा पळय तेजे कडेन बसून उलोवंक जाय आसलें बाबा तुमी हे प्रॉमिस केले तेजे पोर्टफोलियोन तुमचे जे आमी फुलफील करूंक ना. तेजे बॅड इफेक्टान जर आमकां कोणें कितें विचारलें जाल्यार आमी ताका कितें आन्सर दिवपाक जाय? ते तुमी पुरे करतले म्हणटले कितल्या टायमान करतले ते टायम लिमीट ऑलरेडी सोंपलेलो आसा विदिन 1 year म्हटलें न्ही. सो आतां म्हाका दिसता 3.5 वर्सां जावन येयली सो अजून कांय जावंक ना. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.